पणजी महापालिकेचे कामगार बेमुजत संपार गेल्ल्यान शारात कुशिल्ल्या कोयऱ्यांच्यो राशी पडपाक लागल्यात. महापालिकाय तेमाक पेटल्या. महापौर म्हणटा दिसवड्या वेल्या कामगारांक संपार वचपाचो अधिकार ना. चड केल्यार सगळ्यांक घरा धाडटले. सर्विसेत नियमीत करचे आनी दिसवडो दोबरात करचो म्हणून पणजी महापालिकेचे सुमार 350 सफाई कामगार बेमुजत संपार गेल्यात. हे सफाई कामगार केन्ना सावन आसात तांचो खंय रिकॉर्डूच महापालिकेकडेन ना. शारांतलो कोयर उखलूंक सीसीपीन पर्यायी व्यवस्था केल्या अशें आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान सांगलें. पणजे महापालिकेचे कामगार बेमुजत संपार गेल्ल्यान शहरात नजर मारीत थंय कोयराच्यो राशी वयर येवंक लागल्यात. कामगार म्हणटात लोकांक त्रास जातात खरे, पूण हे परिस्थितीक महापालिकाच जबाबदार. कचरो उरला म्हणून सगळ्या लोकांकडे माफी मागता की कचरो उरला आणि ही शहरान जी घाण जाल्या ती आम्ही करूंक ना. ही गव्हर्नमेंटान आणि आमचे ऑफिस म्हणजे जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी ही घाण केलेली आसा. हे कामगार केन्ना सावन आसात ताचो खंय रेकॉर्डूच महापालिके कडेन ना. महापौरय ही गजाल मान्य करता. जे एम्प्लॉई आसा 12 वर्सां जाली तांकां खबर ना म्हणून संजीत रॉड्रिक्स सांगता ऑफिसान आमचे रिकॉर्ड ना खंय. ऑफिसान कांयच रिकॉर्ड ना खंय आमचो. आमी कितली वर्सां जाली काम करता. कसलें ऑफिस कित्याक 20 वर्सां जाली हांगा कांय बूक कसले बरोवंक नासले. हें पळय आसा आमचें एडमिनिस्ट्रेशन सामकें पाड जालां. आपूण पणजेचे पोट वेंचणुकीची तयारी करता. संपा फाटल्यान राजकारण आसूं येत म्हूण महापौराक दुबाव. तो म्हणटा दिसावड्या वेले कामगार संपार वचूंक शकना. चड केल्यार सगळ्यांक घरा धाडटले. हे कोण पळय पॉलिटिकल सायज कोत्ता इलेक्शनाक लागून ते तुमी पळोवन घेयात म्हणून कमिशनर काडटा सगळ्यांक सॅक करपाक. Arrangements have already been made. 6 vehicles have been deployed as of now. 50 laborers outsourced have been deployed as of now. By midnight tonight, we expect to clear all waste from hotels, restaurants, and we have also filed complaint against 2 workers who, leaving the strike at Azad Maidan, entered the CCP premises and started intimidating and threatening workers who were joining on strike. सर्विसेत नियमित करचे, दिसवडो दोबरात करचो म्हूण पणजे महापालिकेचे सुमार 350 सफाई कामगार बेमुजत संपार गेल्यात. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर. फोंड्या बाजारा उपरांत आतां दिवचले सोप्याच्या प्रस्नार गांवठी भाजी विकतल्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केल्या. पालिकेचो दर चौखण मिटरा फाटल्यान 8 रुपया आसतना कॉन्ट्रॅक्टर 20 रुपया घेता म्हूण भाजीवाल्यांची कागाळ. पालिका कांयच करिना म्हूण बाजारकार वचून आमदार अनंत शेटाक मेळ्ळे. उपनगराध्यक्ष म्हणटा विशय तडीक लायता. दिवचले बाजारांतल्यो गांवठी भाजी विकपी बायलो सोपो कॉन्ट्रॅक्टरा आड कागाळ घेवन आमदारा मेरेन पावल्यो. सोपो 8 रुपया आसतना कॉन्ट्रॅक्टर घेता 20 रुपया. आमदारान कितें तरी हेचेर आमी एक्शन घेवचें. कित्याक आमी म्युनिसिपालिटीन लेटर केले, लेटर ते आमचे थंय दवरले. तेंच्यांनी कांय एक्शन घेतले न्हू. आमी आमदारा कडेन आमच्या म्युनिसिपालिटीचो 8 रुपया काल सांगले 3-8 रुपया हा. तुम्ही 20 रुपया दिता. कितलो ते वता दिता तुम्ही? आमी जाले वर्स जाले. 2 वर्स जाली आता. हे दुसरे वर्स सोपा दिले आता 3 महिने उरला दुसऱ्या वर्स. दादागिरी करून घेतले आमचे. दादागिरी करून घेतले आमचे. आधी नाल्या धमकी दिवंक लागलो. खंयचे पुलिसेन घालता म्हणपाक लागलो. खंयचे आनी कितें अशी धमकी दिवपाक लागलो. म्हणून आमी लोकांनी कितें आमी 1-2 महिने दिवली ना. आमी 2-4 जाणांनी बाकीच्यांनी बियानूच दिले. म्हणून मागीर आमकां दिवचे पडले. आमी कितें करूं, आमी कितें खाव अशें म्हण ताका विचारल्यार तो म्हणटा तुका रायटूच ना इजरोवपाक. म्हणजे आमकां रायट ना म्हणजे आमी हांगासली कोण न्हू. अनंत शेट म्हणटा पालिकेन सोपो वाडयल्लो आसल्यारच सोप्याक 20 रुपया दिवचे. विशय बेगीन तडीक लायता म्हूण भाजीकारां बरोबर गेल्लो उपनगर अध्यक्ष सांगता. कंप्लेंट आसा तांकां हॅरस करता खंय तो आनी 20 रुपया घेता. तेन्ना तेंची समस्या आसा ती बेगीनच्या बेगीन हांव लक्ष घालून सोडोवपाचे प्रयत्न करतलो. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. एमपीटीचे कामगार आनी अधिकाऱ्यां मदीं सध्या वातावरण बरें ना. ट्रस्टाचे अधिकारी सहयोग करनात म्हूण कामगार निशेध करूंक धरण्याक बसले. एमपीटीची परिस्थिती वायट जाल्ली तेन्ना कामगारांनी अधिकाऱ्याक समजून घेवन काम केलें. आतां कामगाराक किकोत करता म्हणून कामगार बेजारल्यात. एमपीटीच्या चेअरमॅनाक विचारल्यार तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. आनी इशू आमचो फायनान्शियली डिमांड व्हडलेशें कांयच ना. डिमांड म्हणटा तो मॅनिंग स्किलाचो आहा. जो कितें मॅनिंग स्कील आहा कित्याक हो चेअरमॅन कितें म्हणटा फकत कायद्याच्या दृश्टी कायदे बिडे लागना म्हणटा तो आपणाक. आज तेणें सेक्शन 9 नोटीस दिवपाक जाय. हें करतलो जाल्यार म्हणजे 15 दिसांची नोटीस. Due to financial crisis in Murmugao Port, the marine staff has worked for last 2 years on 12 hours pattern. Until today, since the financial position of the port is weak, they have not been paid their overtime dues.
which is amounting to over lakhs of rupees per individual worker. However, the workers have cooperated with the management and they are still carrying out their 12 hours duty without any financial benefits till this day. पेने de फ्रांस पंचायतीच्या वार्ड नंबर 3 बेकायदेशीर काम चल्ला म्हणून काय पंचांनी प्रकरण सरपंच आणि पंचायत सचिवाकडेन पावयला. असले प्रकार बंद करचे म्हणून थंयची पंच विश्रांती देसाई उलयता. तो वार्ड नंबर 3 जाची एक्स सरपंच ती ब्लांची डिसोजा आनी आताची पंच ती तिच्या वाड्यान मोठ्या प्रमाणात इलिगलिटीज जाल्ली आसा. ताचो कोणाचेरच कंट्रोल ना असो. थंय एक म्हणजे थंय रस्त्याचेर अशी घरां बांदता ती ऑर्चर्ड एरिया कोण घरां बांदता तातूंत कोण रावता हाजो कंट्रोल कोणाकूच खबर ना, कोणाकूच कांय खबर ना. रस्त्याचेर लोक येता ताजे मुळे पंचायतीन इलिगलिटीज ज्यो आसा त्यो मोठ्या प्रमाणात चलयल्ली आहा. आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमच्या पंचायतीन आमी हो प्रयत्न हो इलिगलिटीज कमी जावच्यो बंद जावच्यो म्हणून आमी खूब प्रयत्न केलो पण आमचे खंयच हाजे सार्थक म्हणजे जालें ना अजून हाजें एक्शन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.